सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. मोगाळ बाबा बेनिनो हांव तयार आसा म्हणटा आसतना जेजू आपुणूय तयार आसा. आमच्या काळजांत ताचे शांती समाधानाचे राज्य स्थापीत करच्या. जेजू तयार आसा ताचे तान जोडुल्लो भावार्थ तो आणखी तीर करच्या. जेजू तयार आसा आमी हर एकल्यान जोडुल्लो तो बेस पवित्र करच्या. जेजू म्हणटा तयार आसा तुजी पिडा गूण करच्या. जेजू सांगन आसा हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक ताच्या कुरपेच्या ताच्या दराळ बेसावांनी भरच्या. आणि तुमी हांगासर आसा त्या जेजू लागीं मागच्या, त्या जेजूक समर्पण दिवच्या. शांती समाधानाच्या देवाक आपणाचें दायज करून घेवच्या. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाठारी पवित्र करूं म्हणून सांपावलो सांगता. बाबा भयणीनो आमी विविध वाटेन समकून ह्या कर्मेल गुड्याक आयल्या आनी विविध बागलांनी ह्या देव टेंपला भितर रिगल्या. पण आमचे एक सुवात जावन आसा जेजू. हांव सुवात सत आनी जिवीत म्हज्या मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना. आज आमकां बापाची वळख करून दिल्लो, बापाच्या राजाच्या घराची वळख करून दिल्लो जेजू आमचे मदें आसा. बाबा भयणीनो आमच्या अस्कतकायेक आमच्या पिडेक विविध वैजांक आमी मेळ्ळ्या. पूण आज एकलो वैज आसा. आज आमच्या आत्म्याचे घाय ताबोवच्याक, आमची आत्मीक पिडा गूण करच्याक, आमचो भावार्थ धंडळलो तो तीर करच्याक सर्गीचो वैज जेजू क्रिस्त. त्या जेजू लागीं सांगया हांव आयला जेजू तुज्या पांयां तळा. हांव आयला जेजू तुका आराधन करच्याक. हांव आयला जेजू म्हजे अस्कत काय तुज्या पांयां तळे समर्पण दिवन तुजी सकत मागोवन घेवच्याक आनी तुजी बेसावां एकामेका जावच्याक. त्या जेजूक आमी समर्पण दिवया आमचे जिवीत. त्या आमच्या जेजूक समर्पण दिवया आमचे कुटुंब आसा तशें समर्पण दिवया. आसा तशें समर्पण दिवया. कुटुंबांत आज उणेपण आसूंक पुरो, कुटुंबांत आज पिडा आसूंक पुरो, कुटुंबांत आज व्हडलें समाधान ना आसूंक पुरो वा आसूंक पुरो. आसा तशें समर्पण दिवया आनी आराधनाची गीत गावया. हांव आयलां जेजू तुजे सांगाता समकोवच्याक, तुजे सांगाता जियोवच्याक, सर्गीचे बेसांव समाधानाचे दायज मागून घेवच्याक. जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. तूंच म्हजो राजा, तूंच म्हजो वैज, तूंच म्हजी सकत, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो रक्षक, तूंच म्हजो वैज, तूंच म्हजी सकत, तूंच म्हजो देव. आराधन करता
सगळ्या या काळजात मोगा मोड सुद्धा मुझा जिवितांत सेवा हांव करता मुझा सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हालेलुया 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 थोडा तळ्यांची सुख आम्ही बघूया हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे वंदने येशुवे आराधने सोम्या जेजू येतल्या वडा संगे नगसर येऊन तुझ्या आराधना करता वडा बाबांना तुका उलो मारता विविध देण्या खातीर तुझ्या बेसावा खातीर सुडके सुप्रते पासून बेसावा पासून हालेलुया 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 दासनुना देवा दासनुना देवा दासनुना देवा एक घडी भर आम्ही मौन रावया जेजूक आमी गायन केलें आराधनाचें गीत गायलें मौन रावया मौनपणांत जेजूच्या मेटांचो आवाज आमी बघया आमच्या मतींतच जेजूक एक मागणें करया ते मागणें बुकांतलें नाका ते मागणें म्हज्या काळजांतलें जावंक जाय मागा भावार्थान मागा हांगासर जमल्या इतल्या जाणांचे विविध मागणें देवाक मानूं वता मोगाळाचे सो या प्रशांत या मौनपणांत काळजांतावन मागणें करनासच्या या भुरग्यांक हांव तुका पयल्यान पयलें समर्पण दिता तुवें आमकां ह्या संवसारींत असलाय तुवें आमकां जिवीत दिलां एका कुटुंबांत आमी जल्मता कुटुंबांत आमी वाडता कुटुंबांत आमी वांटून घेता कुटुंबांत आमी आमचो राग द्वेश पापुडता कुटुंबांत आमी एकामेका बोगसूंक शिकता कुटुंबांतच आमी एक दीस मरता आज आमच्या कुटुंबा पासून मागूंक आयले हांव आज आमच्या समुदाया पासून मागूंक आयले हांव बाबा बेनो आमचे दोनी हात आमी उबारया कशें एक नेणतुलें भुरगें आपल्या आवय बापाय मुखार भूक लागतना दुखतना बेजाराय जाता आसतना हात उबारता आनी आवय बापाय तांकां उखलून घेतात कांदार हांडयेर आनी पोटार दवरून त्या भुरग्याक बुजयतात आनी ह्या वेळार सर्गीचो बाप ताच्या पुताक आमच्या खातीर ह्या संवसारींत पाठयिल्लो आमचे हात आमी उबारतना आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या समुदाया खातीर विविध गरजां खातीर दोळे धांपून
हे दोन्ही पवित्र हात आम्ही उबारत असतना जेजू आमकां हर एकला उखलून धरता. आमचे पिडे येतावन, आमच्या अस्कतकाय येतावन, आमच्या उण्यापण येतावन आणि ताच्या काळजा लागीं दवरनो, ताच्या काळजाची बेसावां तो आमकां दिता आणि आमच्या काळजांत आसली कंत बेजाराय तो समजता आणि आमकां हर एकल्यांक ताच्या सुबाम देण्याने भरता. बावार्थान आमी मागया, बावार्थान आमी मागया. परत एक ल्हानशें मागणें आमी करया, वैयक्तीक मागणें. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या कुटुंबांत आमी जियोवचे त्या बेसा पासत विशेष जावन एक कुटुंब मृता जाता काजर बेसा मरेफात. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत, जिविताच्या अखेर पर्यंत आमी सांगाता रावता, कुटुंबाचे मिसांव करता म्हणून सक्रामेंता मुखार भास दिल्ली आमी परत हांगा आमचे कुटुंब आज धोडतें करून आयल्या, देवान दिली भुरगीं बाळांक घेवन आयल्या, शेजारच्यांक घेवन आयल्या, वाड्यांतल्यांक घेवन आयल्या, आमचो राग आमची बेजाराय घेवन आयल्या, सगळें आमी जेजूक समर्पण दिवया. मागा तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटलें, बोड्या उक्तें जातलें. आमी बोडोवया आमचें धारून काळीस, आमचें पातकी काळीस, आमचो द्वेश, पूण भावार्थ आमी सोदया आणि त्या भावार्थान आमी वाडया आणि त्या भावार्थान आमचे शगून आमी वाडूंक सोडया आणि ह्या वेळार जेजूक एक बरें नमस्कार करया. जेजूक नमस्कार कर, खंय जाय थंय आमी बरें करून बसया आणि आराधन मुखार सुन व्हरया. मुकलो थोडो वेळ बाबा बेन्नो, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, कुटुंब समर्पण दिवया. Our family is a sacred space. Our family is not perfect, yet it is sacred. आमचे कुटुंब एक पवित्र जागो बाबा बहिणो. या कुटुंबात आम्ही सक्रामेताचे आचरण करता, जोडलो सक्रामेस आम्ही जियेता, सांभाळता आणि आम्ही एकामेका सक्रामेताचे बेसांव जाता. तरी वी आर नॉट परफेक्ट. आम्ही अस्कत, आम्ही अस्कत आणि ओ जेजू आमकां बळवंत करच्या, सक्तेन भरच्या, कुरपेन भरच्या घेता. जेजूचो पयलो मोग आमच्या कुटुंबांत आमी भोगता आणि ती सोसणी काय कुटुंबांत आमी वांटून घेता आणि बोगसाने आमी कुटुंबांत भोगूंक शकता. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या वेळार देवाची आमी स्तुती करया. लव्ह इज लिव्ड इन स्मॉल ॲक्ट्स. बाबा भयणीनो, व्हड व्हड उतरांनी मोग व्यक्त करिना आमच्या कुटुंबांत. व्हडली व्हडली उतरां आमी वापरिना. बगार ल्हान ल्हान करण्यांनी आमच्या आवय बापायचो, आमच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता. एकामेका आयकता, एकामेका वांटून घेता, एकामेका तीत वेता, एकामेका घट बुन्याद आमी घालया. ह्या देवाक आमी हरसिया, ह्या देवाची आमी स्तुती करया. तो बळो आमचें घराणें, आमचें कुटुंब देवाच्या आशिर्वादान भरतलें आणि देवाची स्तुती करता आसतना खंडी जावन आमकां भोगतलें. म्हज्या घरांत हांव स्तुती करिना न्हयगी, म्हज्या घरांत एका कुटुंबा भशेन आमी मागणें करिना न्हयगी. असलें पुरो चिंतप येवंक पुरो, चंचल जावचें नाका. देव आमकां ह्या वेळार अद्भुतां करता, विस्मितां करता. आमच्या कुटुंबांचोच तो बरेंपण करता. जेजून केल्लें पयलें अजाप उगडा सकाळा एका कुटुंबांत, एका संभ्रमांत आनी थंयसर आसलें उदाक, थंयसर पळया जालें अजाप. आनी आज आमच्या कुटुंबांत अजाप करूंक त्या जेजू लागीं स्तुती कर, गायन कर, भरसून आमी समर्पण दिवया. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನುವ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. जेजूच्या कुटुंबाची आम्ही स्तुती केली. आमच्या कुटुंबाचेर आम्ही ध्यान करूया. Our families are broken, yet they are blessed. आमचे कुटुंब अस्कस जाल्या तरी थंयसर पवित्रपण आम्ही अनुभव करता. सबार कुटुंबात विविध नमुन्याचे आंतरिक गाय आसात. एकामेका सूख चिंतप, थोड्या कुटुंबांनी मावूनपण, थोड्या कुटुंबांनी वेगळा सार आनी असल्या संदर्भांनी उडासतो वरा देव प्रवेश जाता. आमी सोंसणीक आसूंक जाय. देव गुपीत रितीन पाशार जाता. जायते फावटी ना सोंसणीकाय वरवीं आमच्या कुटुंबांतले आमी एकामेकाक केल्ले घाई गूण करूंक चिजूक आमी सोडूंक ना. आतां आमी अवकाश करून दिवया. आमकां कळीत आसात आमच्या कुटुंबांतले घाई आनी ते आमीच केल्ले जावन आसात. आनी त्या कुटुंबाचे घाई थांबोवंक जेजू येता. थोडे घाई रुवांनी भरल्यात, थोडे घाई घाणेवन आसात. आज ते जेजूच्या पांयातळ समर्पण देवया. त्या जेजूतान बोगसाने आमी मागया. आज आमच्या कुटुंबांतले घाई शेजाराक पावल्यात, आमच्या वाड्याक पावल्यात, सोशल मिडियाक पावल्यात.
घरा भितरच असलें वखद आमी सारिनासतना कोणाचे घाई पळोवन आमचे घाई लिपोवंक आमी पेसाडनासा. हेरांचे ते घाई पळोवन आमी संतोष पावता. A good community begins at home. जर आमचे कुटुंबां समाधानाची येतात, आमचे शेजार बरें आसतले, आमचो वाडो बरो जातलो. जर आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक गौरव आसा, आमच्या शेजारा आमी गौरव दितले, आमच्या वाड्यांत गौरव दितले आनी तो गौरव आमकां मेळटलो. बाबा भयणीनो, नियाळया, ध्यान करया. आमच्या कुटुंबांत आमी कोणाक कशे घाई केल्यात. घोवा बायलेन, मांय सुनेन, बापाय पुतान, भुरग्यान आवय बापायक. आज आमी अनाथ जाल्या. इतलें बरें कुटुंब देवान आमकां दिलां. हर एका वर्सा कुटुंबाचे फेस्त आमी करता आनी ख्यास्त मागून घेता. हर एका वर्सा भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी संभ्रमता. पूण आमचे कुटुंब आणखी भाग्यवंत जावंक ना. नाजारेतांतल्या जेजू मरे सुजेचें कुटुंब आमकां एक देख जावन आसा म्हणून हर एक पोटी आमी बोबाडता. आमी कोणाकी बोट दाखोवची गरज ना. हर एकल्यांक देवानच दिलें कुटुंब. हर एकल्यांक देवान 24 वरां दिल्यात. हर एकल्यांक देवान एक समजोनेचें मासा रक्तान भरलेलें काळीज दिला. पूण आज आमी आमच्या कुटुंबांत थोडे पोटी आमचे काळीज आमी दाड्डें केलां. आनी एका कुटुंबांत हांव सक्रामेंताच्या सक्तन आयलेल्या भुरग्याक आमी कोनशाक दवरला. देवाचें मुखामळ परजळून आसच्या आमच्या आवय बापयक आमी एकमान केला, नेकार केला सांग पुरो. एक ना तर आनी एका रितीन आमचें कुटुंब गायला. इतलें बरें कुटुंब तरी आमी कुटुंबांत अनाथ जावन जियेवन आसा. दीर्घ मौनपण आमी पाळून आयल्या. जेजू आयला, आमच्या काळजाचें दार पडोवन आसा. आमी बोगसाने मागया, काळजांतल्यान बोगसाने मागया. देवान दिल्लें शांत समाधानाचें कुटुंबा जिवीत हांवें वगडायलेलें पासून म्हज्या कुटुंबांत हांवें एक झगड्याची मार जाल्ल्या पासून म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत वायट सवयो आदारले वरवीं म्हज्या कुटुंबाक नालिसां हाडिल्ले पासून देवाचे दैवीक उतर म्हज्या कुटुंबांत आसूनी हांवें तें परगट करिनातले पासून, हांवें तें जियेनातले पासून बोगसाने मागया. आनी बोगसाने मागता आसतना जेजू आमचें कुटुंब परत उजवाडान भरतलो. आमच्या कुटुंबांतले घाय तो थांबयतलो. सर्गेचें दार उक्तें करतलो. सर्गेंत हांव खरो उजवाड तो फांकयतलो. जेजूक चड वेळ नाका, थोडीच घडयो पुरो. पूण आमी बरें मोन दाखोवया. बोगसाने मागया, बोगसाने जावया, बोगसाने आमी वांटया. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ
ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾನವ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿ. ಹೃದಯವ ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತುಗಳು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿ. बाबा बहिणीनो, कसो एक रूख ताच्या पाळांतय अवलंबीत जावन आसता. रूख धाटो मोठो आसल्यार कितलो लांब आसल्यार ताच्या पाळां वयर तो अवलंबीत जावन आसता. जर ताची पाळां घट माथ्या भितर रंबून आसा जाल्यार वारें येवं दी, वादळ येवं दी, तो हुमटून पडना, भद्र आसता. आमचें कुटुंब मोगाच्या पाळांनी मागण्याच्या सक्तेन बऱ्या शगुनांनी बरोवन आसा जाल्यार कितले कश्ट येवं देत, केदे व्हडले घाय आमी करूंक पुरो, कोण कितें आमच्या कुटुंबा विशांत उलोवंक पुरो, आमी भद्र आसता. त्या देखून बाबा बहिणीनो, सैतान आमच्या कुटुंबांतल्या मोगाचेर नदर घालून आसा. एका सिंहा बरी गरज मारून आसा. आमचो मोग हुमटून काडूंक, आमचो सांगात वांटे फांटे करूंक, मागण्याच्या कुरपेन आमी बरया. मोगाची पाळां आनीक कुटुंबांत आमी रोंबोवया. मोवांची फोळी आमी पळयल्या. हर एक मूस तांचो तांचो वावर केल्ले वरवीं ती मोवांची पोळी घट उरता. तातूंत गोडशें आसता आनी गोडशें पाजर नाशें संरक्षण करतात. थोडे मोवाचे मूस वचून बोवन जाय आसलें काण राडी करतात आनी थोडे मोवाच्या पोळयेर रावन तांचो वावर करनासतात आनी थोडे मोस संरक्षण दिवन आसतात. आज आमच्या कुटुंबांत ती आमची आवय बापय उतर प्रायेक पावले. कुटुंबाच्या संरक्षणा खातीर चिंत पाठयतात, दुकां गळयतात, बुधबाळ सांगतात, मागणे करतात.
आनी भुरगीं कुटुंबा खातीर दीस पडतो ग्रास सोडच्याक परगांवांत गांवांत शेतांत पावसाक हिवाक ह्या वताक म्हणले बरी वावूर नासा आनी थोडी कुटुंबाचो अलंकार कुटुंबाचो परचळ जावन आसची नेंतुली खऱ्या संतोषा खातीर मोगा खातीर कुटुंबांत आवय बापायलो वेळ दितूच कोण ना म्हणून लालेवन आसतात. जर आमच्या कुटुंबांत आमचो हर एकलोसो वावर त्या मामाच्या मुसा बरे समजून नियाळण एकवटीत रितीन आमी केल्यार बाबा भयणो जेजून दिल्लें शांत समाधान जेजून आमकां बसयल्लो खरो संतोष आमी थंय हांगा वचून जोडीचें म्हणना. टीव्ही मुखार बसून युट्यूबा मुखार बसून आमी आपणायचें म्हणना सोदीचें म्हणना आमच्याच कुटुंबांत आमी बगूंक जाता. त्या देखून एक निचव करया ह्या सक्रामेंता मुखार म्हज्या पतीक म्हज्या पत्नीक म्हज्या आवय बापाय म्हज्या भुरग्यांक दिसपट्टे 24 वरांत एक बरो वेळ हांव दिता. अ क्वालिटी टायम निचव करा. मस्त समस्ये परिहार जाता. काळजाचे घाई थांबोवंक आमकां साध्य जाता. ही भूमी सुर्याक कनेक्ट जावन आसा. त्या देखून भूमी आज जिवाळ आसा. उदक इल्ले पोंदा गेल्यार भूमी पचवी आसा. भूमीक आनी सुर्याक कनेक्ट जाल्ले वरवीं तशेंच बाबा भयणो आमचे हर एकल्याची कुटुंबां क्रिस्ताक आमी कनेक्ट करूंक आसा. थोडे पोटे डिस्कनेक्ट जाल्यात. त्या देखून क्रिस्ताचो उजवाड आमच्या कुटुंबाचेर फांगसो उणो जाला म्हूण आमकां भोगता. आमी संपूर्ण कनेक्ट करया. आमच्या कुटुंबांत क्रिस्ताचो परजोळ भरूं दी फांकोवन दी. ह्या मरेफात अशीर चिंतपां पयस वचून दी. समजोवचे चिंतपां रास करूं दीत म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत असलें जायतें बरेंपण ह्या वेळार उगडासा काडया. आमी नेगेटीव चिंतचे नाका. कितलें बरेंपण आसा ह्या पासून आमी अर्गां दिवया. उगडासा काडा. आमच्या कुटुंबांतलें बरेंपण कितली बरी आवय बापूय आमकां दिल्या. आमकां जल्म दिला मात्र न्ही बरें शिकप दिला. भलायकी बिगडल्या वेळार बरी चिकित्सा दिवच्या खातीर न्हीद घडल्या जगत्या वयसाक आमकां तांणी फावो केला. आमकां बरो फुडार दिला. आमचे खातीर जायतीं स्वप्नां तांणी देखल्या. देखून बाबा भयणो आमच्या भुरग्यांक परगांवांत आसलेल्या आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाक आयिल्ल्या हर एका सांद्यांक जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी तांचेर पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळें बरेंपण वळखूंक आमचें तें आसलें बरेंपण वांटूंक आमचें तें आसलें बरेंपण देवाक समर्पूंक आमकां साध्य जातलें. हे पवित्र आत्म्या ह्या जोम्या मदें तूं हाजर सा. तुजी दैवी कृपा आमचेर तूं फांकय. पवित्र आत्म्या
उजवाड जाऊन ये. दिसून बसल्या पवित्र न्याय मुगाळ बाबा बहिणीनो, पवित्र आत्म्याची कृपा वळूनच आसा. तुमच्या कुटुंबापासून मागचे तुम्ही रावे नाका. सुरवेर सांगला वो वेळ तुम्ही दुसरे खंयचेच चिंतून म्हाका नाका. म्हजें कुटुंब बरें जातलें, म्हज्या कुटुंबा समाधान रास करतलें आनी समाधान सुखबर जेसू म्हजे मरेफात म्हज्या कुटुंबात प्रवेश जातलो म्हणलो तीर भावार्थ दवर म्हाका. मुगाचें नांव एकलो आचारी एका धन्याच्या शॉपान काम करनासलो. प्राय ताका जाल्ली रिटायर्ड जावच्या त्या वेळाक तो पावल्लो आनी धनी म्हणटा तुवें निमाणे एक म्हज्या खातीर घर करी जाय म्हणून. आनी ना कुशेन म्हणली बरी एक घराचें पाक्याचें काम करूंक तो वेता. पूण अर्ध्या कुऱ्या मनान ताणें वावर केलो, बऱ्या मनान ताणें करूंक ना. आनी ताका कळीत आसलें त्या घराचें पाकें चड तें पेंवचें ना, कित्याक ताणें बऱ्या मनान करूंक नातलें. पूण निमाणें काम संपल्या उपरांत तो तसो धनी म्हणलो तुका रिटायर्ड जावचो वेळ आयला, तुज्या वावराक ही मजुरी आनी तुवें उबारलें घर हें तुका म्हणून ताणें दिलें. तो बोळ त्या सुतार्याक बगलें. हांवें बऱ्या मनान हें निमाणें म्हजें काम केल्लें जाल्यार हें घर म्हाकाच बऱ्याक पडतें. म्हजो वावर अर्द्या कुऱ्या मनान हांवें केलो, आज म्हाकाच हाचें लुकसाण फावो जाली. धन्यात हांव गिफ्ट मेळ्ळें तरी म्हज्या स्वार्था वरवीं म्हज्या अस्कतकाय वरवीं ही अस्कतकाय हांवेंच मागून घेतली. कुटुंबांत बाबा बेन्नो, आमचे हर एक मागणें, आमचे हर एक चिंतप, आमचो वावर, आमी एकामेका दिवची ती उतरां जिवीत म्हणल्यार आमच्या घराचें एक खातेर जावन आसा. देखून आमी बरें चिंतया आमच्या कुटुंबा विशांत, आमच्या कुटुंबांतल्या साद्या विशांत आमी बरें चिंतया. देवान दिल्ली वर्ती काणीक म्हणलें वळखून घेवया. कुटुंबांतल्या हर एका साद्याक आसा तशें घेवया, प्रोत्साहन दिवया आनी बेसांव जावया. ह्या मरेफात देवान दिल्ली ही काणीक
आमकां एक वर्ती जावंक पावतली. एका इस्कॉलांत एका टिचरीन भुरग्यांक एक एक्टिविटी दवरली बाबा भयणीनो. हर एकल्याच्या भुरग्याच्या हातांत एक एक बेलून दिलो आनी तो बेलून पुंकून वोडकन त्या बेलूना वयर तांचें नांव बरोवंक सांगलें. उपरांत ते सकड बेलून व्हरून एका रुमांत घालून येवंक तांकां ताकीद दिली. सकडी भुरगीं बेलून पुंकून त्या बेलूनाचेर तांचें नांव बरोवन दवरन आयलीं. आनी ताचे उपरांत टिचरीन सांगलें, बेगीन वसा तुमचो तो बेलून सोदून हाडा. तुमचो बेलून तुमचें नांव बरोवन आसा तो बेलून सोदून हाडा म्हणून. भुरगीं धांवलीं. थोड्यांनी एकामेकाक लोटून घालें, थोडीं पडलीं, थोड्यांचे बेलून फुटले. मस्त वेळ काण गेलो. एक वा दोगां भुरग्यांक मात्र तांचो बेलून मेळ्ळो. उपरांत ती भुरगीं खाली हातांनी आयलीं, गाय करन आयलीं, दूख घेवन आयलीं, रोडोवन आयलीं. उपरांत टिचरीन म्हळें, आतां वसा भुरग्यानो, तुमकां खंयचो बेलून मेळटा तो बेलून हाडा आनी हांगा येवन तो कोणाचें नांव आसा तें पळोवन तांकां आपोवन दिया. भुरगीं गेलीं. एका मिनटा भितर मेळ्ळो बेलून कोणाकच लोटून घालनासतना, कोणाकच दुखयनासतना हाडून आयलीं. तांचें नांव आपूण हास्त्या तोंडान तांणी तांकां दिलो. बाबा भयणीनो, खरो संतोश आमचे म्हणल्यांत आटापून आसा. म्हजें म्हणलें सोदून वेच्यांत आटापून ना. बगार पेल्याच्या सेवेंत पेल्याक समजोवच्यांत, पेल्याक बगसूंच्यांत आसा. देखून आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेका आदार दिवया, एकामेका आमी समजोवया, एकामेका आमी बगसुवया. तो वळखिना भितर आमचे तावन मायाक जाल्लो संतोश आमकां मेळटलो. दादोसकाय आमच्या कुटुंबांत वाळटली. सुकोन गेल्लीं भुरगीं परत आमच्या कुटुंबांत संतोशांची येतली. त्या देखून धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान आबस्वर 20:35 वळ सांगता, घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. आमी चड आमच्या कुटुंबाच्या साद्या ते एक्सपेक्ट करचे नाका. आमी तांकां दिवया आनी तो वळू देव तांची मनां बदलितलो. बाबा भयणीनो, एका मानेस्ताचें एक बरें वॉच आसलें. तें वॉच रावल्लें आनी ताका बस्तू बेजाराय जाली. हें वॉच म्हज्या इश्टान म्हाका दिल्लें, बारीक कॉस्टली वॉच. तें आतां रावलां. देखून तो भायर रिपेरी करच्या शॉपाक व्हरिना. ताचे प्रयत्न करता तें वॉच उक्तें करता. आनी पळयत आसतना ताका बगलें ल्हानसो समस्या आशिल्लो. ताचो एक स्क्रू लूज जाल्लो. त्या देखून ताणें ताचें प्रयत्न केलें. तो स्क्रू थंयच ताणें टायट केलो. वॉच परत्याक सारकें जालें. वॉच परत ताचो वेळ दाखोवंक शकलें. संदेश इतलोच बाबा भयणीनो, थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत ल्हान ल्हान समस्या आसतात आनी ह्या समस्ये वरवीं आमच्या कुटुंबाचें जिवीत जड्याचें जाता. जिवीत नाका म्हूण बगता. उलोवणी आमी रावयता, संबंद आमी पयस करता, एकामेका वेगळ्या सराक पावता. आमचो स्क्रू इल्लो टायट केल्यार कुटुंब बरें जाता. त्या देखून आमच्या कुटुंबाचे समस्ये आमी थंय हांगा व्हरच्या बदलाक आमच्या कुटुंबाचो स्क्रू म्हजे वरवीं लूज जाला, म्हज्या उतरां वरवीं लूज जाला. जर हांव टायट करता जाल्यार, हांव तो सारको करता जाल्यार कुटुंब तें सारकें जाता. ही आमी वळखून घेवंक जाय. त्या देखून जायत्या कुटुंबांनी ना बगसाने आयच्या सबार कुटुंबांनी सोडदोड नातले वरवीं समस्या वयर समस्या आयल्यात. आमच्या कुटुंबांत ते आयल्या जावंक पुरो. दिंबेर पडया.
आमचे कुटुंब आम्ही समर्पण देऊया. निमाणी 5 मिनिटां एक समर्पणाचें गीत आमी गायत आसतना आमच्या कुटुंबाचे हर एक समस्ये हर एक उणेपण आमी जेजू लागीं मागया. कोणाच्या पुरा कुटुंबांत आमचे वरवीं समस्ये दोडते जाल्यार पवित्र आमी जावया आनी आमचे कुटुंब आमी पवित्र करया. समर्पणाचें गीत आमी गावया आनी आमचो समुदाय आमचे कुटुंब आमी जेजूक समर्पण देवया. निमाणे आमी एकडे बरोवन रावया. जायती कांतार आमी म्हळी विविध नमुन्याचो नियाळ आमी केलो. कुटुंबांतलें बरेंपण कुटुंबांतलें उणेपण आमच्या मतीक आमी हाडून जेजूक समर्पण दिलें. आतां मौनपणी 2 मिनटां समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतलें बरेंपण आमी समर्पण दिवया. आमच्या परगमांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी जेजूच्या पांयांतळ समर्पण दिवया. थोडी मारेकार पेडा कुटुंबाच्या सांद्यांक आसूंक पुरो. जायतें वखद आमी केलां तरी आमकां कळीत ना आनी कितें करचें म्हणून जेजूक समर्पया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया. बाळोक जेजू त्या भुरग्यांक ताच्या शगुणांनी तालेंतांनी देवबिरंतांनी बरोवन दी. कुटुंबांत मोगाचो सक्रामेंत जोडून मोगाचें जिवीत आराम केल्ल्या तरुण जोड्या पासून मागया. आजकाल जायते समस्या आसात. विविध रितीचे दुबाव आसात. विविध संगत्यो तांकां दोसून आसात. जोडिल्लो सक्रामेंत मोडूंक देवसार विविध रितीन थाळणी दिवन आसा. मागा आमच्या कुटुंबा विशयान जायतीं बरीं उलोवची बरो सहकार दिवची मनशां आसात. तांचे पासून आमी मागया. आमचें कुटुंब सांबाळच्याक आदार दिवच्याक आमकां बरें काम फावो केल्लीं आमचे भाव भयणी आसात. थोडे संस्थे आसात. त्या संस्थांत
मुखेली आसात तांकां आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबाक प्रोत्साव दिवचे याजाक धार्मीक आसात तांचे पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबाक भेट करचे आमचे वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी सबार लायक भाऊ बहिणी ब्रदर्स आसात मागणे करतात तांचे पासून मागया. आनी तुमी कोणाक समर्पण करतात कोणा पासून मागतात तांकां आनी आमकां देव आशिर्वाद दिवंक आयतो जाला. ताच्या आशिर्वादान जोडच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. देवावेचे सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणी सफळ सदांच आमचे ते आमी बोगे सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरक आमी दिसपडते मान करूं आमकां सुमेस्तांक दयेन फावो कर. जेजू तुवें ह्या संवसारी आमकां दिल्लें कुटुंब वर्तें देणें म्हणलें समजून ह्या कुटुंबान सोडदोड सोंसणीकाय आनी बोगसनाच्या स्पिरितान आमी एकामेकांक जिवंक आदार दिवं एकामेकांत असलें बरेंपण वळखून प्रोत्सावाच्या उतरांनी सांगातपणान एकामेकांक आदार दिवं तूं आमकां हर एकल्यांक फावो कर. तूं जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या ससना. मुझ्या घरा मुझ्या घरा
जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನಗೆ ರಕ್ಷೆಯು ಬಾಳಿಗಾಧಾರ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನಗೆ ರಕ್ಷೆಯು ಬಾಳಿಗಾಧಾರ जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता उदार पुत्र सोवे ओंकार वरी आशीर्वाद अगेन वर्षाच्या पूर्वी देवाराम कामच्या देवांच्या दुश्मनांतले बापाचे